बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. वेगवेगळ्या समुदायांतली आमी, तोरूय एकूच सभा कशी हे जाग्यार एकठांय जाले हांव जेजूक अदीक चिटकून रावंक. हो वेल ताच्या सांगाताक आमी मागण्यांत सारतले हांव. आयच्या आमच्या मागण्यांचो विशय तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. ही उतरां जेजून मार्ताक म्हणली. एके भाशेन जेजू मार्ताक देवाचेर भावात अदीक वाडोवंक सांगतालो. जेजू म्हणटा, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार आमी आमचो भावात आनी विस्वास आमच्या काळजाचे खोलायेंतल्यान अणभवुया. दर एके घडयेक जेजूचें आसणें आमी भोगुया. जिव्या देवाच्या पुता, तूं स्वर्ग आनी संवसाराचो धोनी म्हूण आमी मानून घेता. तुजीं उतरां आमकां सासणाचें जिवीत दिता तसलीं म्हूण आमी जाणाव. आमचो विस्वास तुजेर वाडय म्हूण आमी मागता. जेजू, तूं उड्याच्या रुपान ह्या पवित्र आल्तारार आसा म्हूण आमी आमच्या भावाताच्या दोळ्यांनी पळयता आनी तुजेर आमी विस्वास ठेवता. हे वेळार आमी सगलीं जेजूक मान बागोवन काळजान तावन नमस्कार करुया. सगलीं बसूया. ह्या उंड्याच्या रुपान आसलेल्या जेजूक आमी भोगूंक आनी अणभवूंक भावाताचे दोळे दी म्हूण आमी गीत घेवया. भावाताचे दोळे D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक भोगूंक आमकां जागय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक भोगूंक आमकां जागय जेजू. दिसता धवो उंडो, दिसता तांबडो सोरो, शेवता जेजूची कूड ताचे जिवे रगत.
भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बगूंक आमकां जागय जेजू दिसता सादी मनशां जाणटी आनी नेणटी भोगतांव जेजूची कूड तिचे जिवेसाने भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बगूंक आमकां जागय जेजू दिसतात पळोवंक वेगळी भाशेन जातीन कातीन भोगतांवची जेजू ताचे कुडार्थ कूड भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बगूंक आमकां जागय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बगूंक आमकां जागय जेजू जेजू तुवें आमकां आपल्या जिवितांतल्यान आनी सबार ओचोऱ्यां करून दाखोवन देवाचेर बाबाळ दवरूंक शिकयलां. ह्या तुज्या उदार शिकोवणे पासत आमी तुका दिनवासता. जेजू आमी बाबातान मागतात त्या वेळार तूं आमच्या अडचण्यांक आनी आमच्या गरजांक पावताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. जेजू जशे परी तुवें लाजाराक नव्यान जिवंत केलो आनी पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत तूंच म्हूण दाखोवन दिलां म्हूण आमी तुका वंदन करता. सगल्या वेळार सगले घडयेक आमी देवाक दिनवासूंक फावो कित्याक तो आमचो मोग करता. देवाक आर्गां दिवंक आमी गीत गावया. म्हज्या देवाक आर्गां E6 पेज 80. म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना.
तो भोगशिता सगळी तुजी पदकां तो पिडेंतलो तुका बरो करता तो मनांतलो तुका सोडवून दिता तो काकलुतीन मोगान तुका भरता म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना जितले मोळप संवसारा वयर आसा तितलो तिरगोट ताचो मोग आमचेताय जितली उदेत ओस्तोमेक पयस आसा तितली पयस देव आमची पातकां फेकता म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो तेच पोरी देवाच्या उतरांतल्यान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचल्या आनी पृथ्वीर वेगवेगळ्या जिनसाचे प्राणी वनस्पती आनी झाडां उत्पन्न केल्यात देवान आपल्या उतरांतल्यान मनशायकूय रचलो हाचे वरवीं आमकां कळोन येता देवाचें उतर कितलें बोलिश्ट आनी देवाच्या उतराक कितली पदवी आसा ती तर ह्या वेळार आमचें मन शांत दवरून आमी आतां देवाचें उतर आयकुया सगळीं उबीं रावया भाग्यवंत जुवांचें शिवर्तमान अवेस्वर 11 वळी 17 ते 27 जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक समाधीन घाल्यार 4 दीस जाले म्हूण ताका कळ्ळें बेतानिया जेरुजाल्याक लागींच आसलें सुमार 3 किलोमिटरांची वाट आनी जायतीं जुदेवकारां मार्ताक आनी मारयेक ताच्या भावा पासत
पाचारूंक आयलीं. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांतूच बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सोमिया, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव नव्यान जिवंत जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणाच्या समयार नव्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतिपाळ केलो, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर भावार दवरतात ती मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं, आनी जी कोण जिवीं आसात आनी म्हजेर भावार दवरतात ती सासणाक मरचीं नात. हो भावात आसा म्हूण तुका. तिणें ताका म्हळें, होय सोमिया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण म्हाका भावात आसा. देवाचें उतर हें. मोगाच्या भावा भयणीनो, आतांच आमी आयकल्ल्या वाचपांत आमकां अशें मेळटा, जेजू म्हणटा, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर भावार दवरतात ती मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं. पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते फावटी जेजू विजमितां केल्या उपरांत अशें म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो वो बरी केली. आयज आमी कशे परी आमचो भावार्थ गोट करूंक वो वाडोवंक जाता ताचेर आमी थोडी समजणी घेवया. आनी पवित्र पुस्तकान जेजून केल्लीं थोडीं विस्मितां आमी आयकुया. मार्को 20 वळी 24 ते 30. मार्को आमकां एके विदेशी बायलेचो जेजूचेर तीर भावात अशें सांगता. जेजू एका घरांत आसलो तेन्ना ही ग्रीक बायल आपले दुयेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. पूण जेजून तिका अशी जाप दिली, भुरग्यांक पयलीं धादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून पेटेंक घालप सारकें न्हय. ही जेजूची उतरां आयकून ती बायल जेजूक असो जबाब दिता, होय सायबा,
पूण पेटे मेजा तळा भुरग्याचे पडटात ते कुडके तुकडे खातात. हो तिचो तीर भावार्थ पळोवन जेजू तिचे दुवे वेलो देंवचार काडटा. तशेंच आमकां मातयो 22:9 वळी 20 ते 22 12 वर्सां रगतपात जाल्ली एके बायल आपल्याच मनांत म्हणटाली, जेजूच्या आवरणांक तरी हांव हात लायन जाल्यार बरी जातली. आनीक ते बायलेन तशेंच केलें आनी तेच घडयेक ती बायल बरी जाली. जेजू कळोन आयलें आपल्याक कोणी तरी हात लायला म्हूण, आनी ती बायल भिवून भिवून जेजू सरशीं आयली. आनी जेजून तिका म्हळें, धीर दवर दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. तशेंच आमकां लुकासाच्या शिवर्तमान 22:7 आमी वाचीत जाल्यार एका सोदपोतीच्या चाकराक जेजू बरें करता तें आमकां मेळटा. सोदपोतीचो केरीत अपुरबायेचो चाकर पिडेंत पडून मरणाचे तोणेन पावलोलो. तो सोदपोती आपल्या इश्टांक जेजूक अशें सांगूंक निरोप धाडटा, सायबा त्रास घेनाका, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. तेच पासत हांवूय काशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. एक उतर मात सांग आनी म्हजो चाकर बरो जावं. ही सोदपोतीचीं उतरां आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी ताणें म्हळें, येदो व्हडलो भावात हांवें इज्रायलांत पुर्यान पळोवंक ना. आनी जेजू ताच्या चाकराक बरो करता. अशें जेजून कित्याक म्हळें काय, आमच्या मनांत हो प्रस्न येतलो. तो येदो व्हडलो सोदपोती जावनूय जेजू फुड्यान ताणें आपल्याकूच कालतो केलो आनी आपली पदवी पळयनासतना ल्हानवीक जालो. आनी ही ताची वागणूक जेजूक मानवली. मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमी वाचीत जाल्यार आमकां असलीं जायतीं जेजून केल्लीं विजमितां मेळटलीं. पूण हांव आनी तूं खऱ्यानूच आमचो भावात जेजूचेर तीर दवरता काय, वो बेश्टी आमी वोंटांनी जेजूक वाकणटा काय? जेजू लोकांक शिकवण दिता आसतना जायते फावटी अशें म्हणटालो, ही पोरजां म्हाका फकत वोंटांनी वाकणटा, पूण तांचीं काळजां म्हजे सरशिल्लीं पयस आसात. कित्याक
जेजू तांची मनां आनी चिंतनां वळखतालो. जशे परी ते दोगूय बायलांनी आनी सोदपोतीन आपलो तीर भावा जेजूचेर दवरलो आनी जेजून तांची मागणी आयकली, तशेंच आमी आमचो भावात जेजूचेर तीर दवरूंक प्रयत्न करची गरज आसा. जायते पावटी आमी म्हणटा आमचो भावात सांत फ्रांसीस झेवियराच्या काळाचो. सांत फ्रांसिसान जेजूचेर भावार्थ आनी विस्वास दवरून आपलें जिवीत सारलें आनी देवान ताका मोहिमेन भरलो. तशेंच आमी सांत फ्रांसिसाचें जिवीत नियाळून आनी मार्ता भाशेन आमी जेजूचेर तीर भावार्थ दवरून जिवंक वावरुया. आमचो भावार्थ गोट करूंक आमी थोडो वेळ ओगेपणी सारुया. उंड्याच्या रुपान पवित्र आल्ताराचेर आसलेल्या जेजूचेर आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी नदर मारुया. जेजू आमचो जिविताचो माज म्हूण आमी ओळखून घेवया. भोव मोगाच्या जेजू, आमी तुजेर आमचो भावार्थ देंवता. गीत आमी घेवया तुज्या हातान, R38, पेज 196. हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक मोचे तुजे विणे, ना शांती ना बरवासो. तुजे हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक मोचे तुजे विणे, ना शांती ना बरवासो. जेजू तू मोग जिवो, उमरो जिविताचो. तारुक तू आत्म्याचो, कुबोर सोडवणेचो. जेजू तू मोग जिवो, उमरो जिविताचो. तारुक तू आत्म्याचो, कुबोर सोडवणेचो. पातकी रोसनेक तू तोलयताय, तूच म्हजो राजा. कुरपाक आकलूत उपोट वाडटाय, देवीक जिवितान भरताय. पातकी रोसनेक तू चलयताय, तूच म्हजो राजा.
kurpa kaklut upot wantai Dewi jivitan bortai Jesu tumok jiwa Omro jivitacho Tarok tuot miacho Kubor servo necho जेजून आमकां अशें म्हटलां तुमी म्हजेर भावात दवरशात जाल्यार आनी म्हजें सवें रिगून रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचें सवें रावतीत तेन्ना तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. हीं जेजूचीं उतरां मनांत दवरून आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं भावार्थान मागता बापा आमचें मागणें आयकून घे. आमचेर संकोश्ट आनी अदुरुस्त येता तेन्ना आमी जायते पावटी निराशी जाता आनी आमकां कितें करचें तें कळना. त्या वेळार आमी जेजूचेर भावार्थ दवरून आमच्या संकोश्टांक आनी अदुरुस्तांक फुडो करूंक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब तुजे लागीं भावार्थान मागता बापा आमचें मागणें आयकून घे. जेजू आमकां म्हणटा पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. हीं जेजूचीं उतरां आमी नियाळून आनी आमच्या काळजांत तीं रिगोवन दवरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. जबाब तुजे लागीं भावार्थान मागता बापा आमचें मागणें आयकून घे. क्रिस्त जिवा देवाचो पूत म्हूण मानून घेवंक आमच्या ह्या असोक्त मनान आटापूंक आनी नियाळूंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब तुजे लागीं भावार्थान मागता बापा आमचें मागणें आयकून घे. जायते आमचे अनभावार्थी भावा भयणां पासत मागुया. तांणी जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण ओळखूंक आनी मानून घेवंक तांचीं मनां आनी काळजां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब तुजे लागीं भावार्थान मागता बापा आमचें मागणें आयकून घे. जेजू आमकां अशें सांगता दोग वो तेग जाण मेळून मागणें करता तूंय हांव आसा. हीं जेजूचीं उतरां मनांत हाडून आनी आमचो भावार्थ जेजूचेर तीर करूंक जेजून आपल्या शिसांक शिकयल्लें आमचे बापा मागणें हें आमी आतां म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.